काँग्रेसीन जाहीर केल्या उमेदवारांविशीं शाश्टींतल्या काँग्रेस फुडाऱ्यां भितर उमेदी परस निरशेणी चड आसा। रेजिनाल्ड बेंजामिन सिल्वा आनी सार्दानान आपल्याची नाखोस उक्तायल्या। काँग्रेसचे फुडारी प्रचार पूण एकठांय रावन कोत्तेले काय ना ह्या विशीं दुबाव आसा। पयलो बेजारिल्लो काँग्रेस फुडारी म्हणल्यार दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन। तो म्हणटा काँग्रेसचो कुडतरेचो उमेदवार मोरेनो रिबेलो केन्ना भाजपात वचत सांगूंक शकना। आमी चोयचें पडटलें हो केन्नोत काय तो केन्नोत काय काँग्रेस सरकार करूंक पावतलो काय म्हूण। रेजिनाल्डाचे सार्दिना भशेनच मत। भाजपांतल्यान काँग्रेसीन आयिल्लो मोरेनो अशें तो म्हणटा। And whom they have given a ticket? A person who came from the BJP. He has entered the BJP and come. So they found that I had never joined the BJP. Well, I have no issues. I don't want to say anything. इतले मजगती काँग्रेसचे वळले मतदारसंघातलो फुडारी बेंजामिन सिल्वा म्हणटा काँग्रेसीन गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्लो उमेदवार घालूंक नाका आशिल्लो। बेंजामिनान मायकलाचेर फार मारला। तिकेट आमकां दिनासतना आनी कोणाक दिल्या आनी ते केल्ले क्रिमिनल रिकॉर्ड पळय हांवें थंय दाखयता तेतूंक दिता ह्या लोकांकूय खबर ना कितल्यो केसी जाय ते। काँग्रेसाक जर असो मनीस जाय जाल्यार बाब चिदंबरम आमगे गुंडूराव हेमी व्हड व्हड भाशण दिली बाब आमकां बरो कॅन्डिडेट जाय म्हणून। सो आयज थंय खंय गेले भाशण। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू।